गोंयांत प्रादेशीक राजकारणात व्हड घडामोडी पळोवपाक मेळटा। आरजेपी पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परबान पक्ष अध्यक्ष पदा सयत सक्रिय राजकारणांतल्यान राम करून आपली भूमिका स्पष्ट केली। मात आमदार विरेश बोरकार कोणाक रावला आपली भूमिका स्पष्ट करपाक। या अंतर्गत गटवादाक लागून आता उपाशी रावन काम करपी वांगडी भोवऱ्यात सापडले। आता सेगीत आरजेपी पार्टी घडल्या तेन्ना सावन तांच्या निस्वार्थपणान वावर करपी तरणाटे कार्यकर्त्यांचो फुडार कितें हो एक मोठो प्रश्न जावन रावला। कोणाकूच दिसूंक नसलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष वेंचणुकेक 10% मतां मेळयतले। मनोज आनी ताच्या पंगडान गोंया खातीर केल्ल्या वावराची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तोखणाय केली। मनोज परब हो बळिश्ट फुडारी, पूण काल ते भावनीक जाले। आरजेपींतल्या अंतर्गत वादाचे वा मतभेदा विशीं कांयच म्हायती ना। मात धर्म आनी देवाड आक्षेपार्ह टिप्पणी करतात असो उल्लेख तांणीच केल्लो। जर ही फूट धर्माकडेन संबंदीत आसत जाल्यार ती गोंया खातीर घातक आसा अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि राज्यात 22,000 सरकारी नोकऱ्यांची पदभरती जातली असो दावो केला। खात्यांनी 22,000 जागे रिकाम्यो आसात। आपल्याकडेन ताचे आंकडे आसात। आमचे मुख्यमंत्री जादूगर ते वेंचणुके पयलीं नोकऱ्यो दितले असो विश्वास आसा। गोंयांत परतून भाजपाचे सरकार येतले अशें मंत्री राणे सांगता। दुसरे वटेन कितली पदां रिक्त आसात ती मेजता। कर्मचारी निवड आयोगा वरवीं भरती जातली। विश्वजीत राणे आणि आपल्या खात्यांतल्या रिक्त पदांची माहिती आयोगाक दिवची अशी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे म्हणणे। आदले पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको आणि सर्गेस्त दोतोर केतन भाटीकाराच्या मरणाच्या संबंधी उत्तर कन्नडातल्या रामनगर पोलीस स्टेशनात कागद दाखल केल्या आणि त्याची प्रत दक्षिण गोयच्या पोलीस अधीक्षकाकूय धाडल्या। मजगती गोयची कायदो आणि सुव्यवस्था इबाडत आसा आणि पोलिसांनी भाटीकाराच्या मरणा संबंधी घुसपागो न केल्याचो सणसणीत आरोप मिकीन पत्रकार परिशद घेऊन केला। मजगती समाज वावरपी सुदीप दळवीन ह्या विशयाचेर आपले गंभीर प्रश्न उपरासले। गोयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सदांच यत्न करता। वेगवेगळे उपक्रम कार्यावळी घडोवन हाडटा। जिणेंत खोशी रावपा खातीर संगीता शिवाय दुसरो पर्याय ना। दर एकल्यान शिकून घेतिल्ल्या संगीत कलेचो हेरांक फायदो दितना तरणाटे पिळगेक संगीतात हाडपाचो हेतू दवरचो। तशेंच हे कलेत तरणाटे पिळगेक हाडपा खातीर रवींद्र भवन सांखळे आनी संगीत महाविद्यालयाचे उपक्रमांक हेरांनी स्वता विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें।
साखळेच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला घाडी या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या सागर राऊ ह्या दुबाविताक पुलिशेन गोंयांत हाडला. शैला हिचो खून करून ह्या दुबावितान फुडच्यो काडिल्ल्यो. 20 मेक सांजे वेळार दिवचल आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ठाणे मुंबय हांगा ह्या दुबाविताक अटक केली. सध्या ताका दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत शुक्रारा आनी शेनवारा गडगड्या सयत वादळी वाऱ्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वरां 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें कळटा. गोंयच्या पारंपारीक आदिवासी कला हस्तकला आनी गांवगिऱ्या संस्कृतायेक एक मंच मेळचो हे खातीर 22 आनी 23 मे दिसा आदिवासी हस्तकला एक्सपो 2026 हे प्रदर्शन आयोजीत केलां. थळाव्या कारागिरांक स्वरोजगार उद्देगांक आनी पारंपारीक गोंयच्या कारागिरांक चालना दिवपा खातीर उपक्रम चालीक लायला. हस्तशिल्प कापडे आनी कोयर विभागाचे संचालक सगूण वेळीप हांणी प्रदर्शना विशीं म्हायती दितना थळाव्या कलाकारांक बाजारपेठ दिवप हो एक मुखेल हेत आसा अशें सांगलें. नावेली आयिल्ल्या हावसिंग प्रकल्पाक मातये भरवण करपाचो आदेश आसतना पंचायतीन स्विमींग पूल बांदपाक परवानगी दिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. हे विशीं कोर्टान केस प्रलंबीत आसतना पंचायत कशी बांदकाम परवानो दिवपाक शकता असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. कोणाक विश्वासात घेनासतना वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्यो फायली पंचायत सचिव पास करता असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगती ह्या प्रकरणाची बातमी केल्ल्या रिपोर्टरांक पंचायत सचिव आनी सरपंचान बातमी करचे पयलीं तांची परवानगी घेवची पडटली अशें म्हळां. ताचे वेल्यान पंचायत सचिव आनी सरपंचान गोंधळ घाल्ल्याचें स्पश्ट कळटा. मयच्या फामाद तळ्याच्या बांदाचें काम पुराय जावंक ना. मात येरादारी बंद केल्लो तळ्यावयलो रस्तो आतां उक्तो केला. ह्या रस्त्यावयल्यान 2 आनी 4 व्हिलर सोडल्यार अवजड वाहनांक मात सध्या तरी येरादारी करपाक मेळची ना. मजगती आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शुक्रारा तळ्याच्या कामाची पळोवणी केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ब्रील इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेले उपक्रमाक सकाळ मिडिया व्हडलो भोवमान मेळ्ळा. स्टार प्रवाह आणि जिओ हॉटस्टार यांच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक प्रतिष्ठीत सिल्वर ॲबी पुरस्कार जाहीर केला. प्रसार माध्यम आणि समाजीक जागृताय मळार हो उपक्रम खाशेलो जाला आणि सकाळ गटाच्या ह्या यशाची सगळ्या पावण्यार तोखणाय जाता. सध्या देशभर विंगड विंगड हवामानाचे बदल पळोवपाक मेळटात. खंय गरमी, खंय गरमेचे ल्हार, खंय पावस तर खंय बर्फ. गडगडाटा सयत दक्षिण भारतात मॉन्सून पूर्व पावसान हाजेरी लायल्या उपरांत आता पावसा सयत उत्तर भारतात बर्फवृष्टी सुरू जाल्या. हिमाचल प्रदेशाच्या मनाली आणि सरभोंवतणी सध्या पावसा सयत कांय वाठारांनी स्नो पडपाक लागिल्ल्यान वातावरण थंड आणि वाडटे गरमेत थाकाय दिवपी अशें आसा. वाडट्या उष्णतायेर लागून सध्या वचत थंय थंड पेय आणि थंड खाणांक पसंती दितात. उत्तर प्रदेशात सध्या गरमेचे ल्हार सोंसपा भायर पाविल्ल्यान आता पटना बिहारच्या लोकांनी मातयेच्या उदका आयदनांक पसंती दिवपाक सुरवात केल्या. घरात एसी, फ्रीज आशिल्ल्यान आदींच विजेचे बिल वाडलां. देखून आता आदल्या परंपरा रुढींक तशेंच सवयांक परत एक फावट जिवी करपाचें सुरू आसा. आदल्या तेंपार गरमेत अशाच मातयेच्या आयदनांनी उदक सांठोवन दवरल्यार ते फ्रिजा विना थंड जाताले. देखून हीच आदली तशेंच भलायकेक बरी पद्दत परतून लोक आपणावपाक लागले. देशभरात उष्णतायेचे परिणाम वेगवेगळ्या स्वरूपान पळोवपाक मेळटात. लोकांचे बरेच हाल जातात. देखून उदकाक लागून लोकांक आता वळवळे काडचे पडटात. मात अशा गंभीर परिस्थितीतूय रेल्वेत प्रवास करप्यांक फुकट उदक दिवपाची सोय करतना एका पंगडाचो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता. हांगा आयज काल 10 रुपयाची उदकाची बाटली 20 रुपयांत विकतात. पूण हे कांय लोक रेल्वेत बशिल्ल्या प्रवाशांक फुकट उदक दितात. देखून अजूनय खंय तरी मनीसपण जिते आसा हाचीच ही एक ताजी देख जावन आसा. दिल्लीच्या मयूर विहाराच्या संजय तळयेत हजारां परस मायज मेल्ल्या अवस्थेत नुस्तीं सापडल्यात. ते भायर वाडटे उष्णतेक लागून हे तळे पुरायेन चुकिल्ल्यान सगळ्या वाठारांत घाण वास पातळ्ळा. ह्या घडणुके बाबतीत समजताच रोखडेच कामगारांक हाडून सध्या तळी नितळ करपाचें काम नेटान सुरू आसा.
भारताची राजधानी दिल्लीत मध्यरात्री कमी भाड्याचो स्वार्थ दिवन लोकांक तोपी घालपी एका रॅपिडो रायडराक पुलिसांनी सांपो रचून अटक केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो रायडर खंय रायड बूक करतकीच लोकांक अनवळखी सुवातेचेर जंय कोणूच आसनाशिल्लो थंय व्हरून त्या लोकांचे फोन घेवन फरार जातालो. देखून ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत तांणी ह्या दुबाविताक रितसर धरपाचो यशस्वी यत्न केलो. ह्या दुबाविता कडल्यान फोन तशेंच चोरये खातीर वापरिल्ली बायक जप्त केल्या. ह्या प्रकरणातलो फुडलो तपास सुरू आसा. वाडटे उष्णतायेक लागून आदींच लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. तातूंत राजस्थानच्यान एक दुर्दैवी घडणूक उक्ताडार आयल्या. खेळ खेळटना 2 सांज चलयांक पार्क केल्ल्या गाडयेंत अडकून उरिल्ल्यान दुर्दैवी मरण आयलें. सध्या राजस्थानात उष्णताय बरीच वाडल्या. अलवार राजस्थानचो तापमान 43 अंश जाल्लो आसा. तेन्ना दनपरां खेळटा आसतना ही ल्हान चलयां सर्व्हिस सेंटरात पार्क केल्ल्या गाडयेंत बसलीं. मात दारां लॉक जाल्ल्यान तांकां भायर येवपाक जमलें ना आनी दुर्दैवान ह्या दोगांय भयण्यांक घुस्मटून मरण आयलें. जेन्ना घरच्यांनी ह्या चलयांचो सोद घेवपाक सुरवात केली तेन्ना दोगांय ह्या गाडयेंत बेशुद्ध अवस्थेंत सांपडलीं. मात हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना तांकां मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी घोशीत केलें. सध्या तांच्या फामिलीचेर शोककाळ पसरला. तेन्ना अश्यो घडणुको टाळपा खातीर खासा ल्हान भुरग्यांचेर ह्या गरमेंत लक्ष दवरून तांचो सांबाळ करपाचें आवाहन पुलिसांनी केल्लें आसा. उत्तर प्रदेशातल्या फिरोजाबादात जाल्ल्या बस आणि टँकरामदी भिरांकूळ अपघातात ड्रायव्हराक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आग्रा लखनौ एक्सप्रेसवेचेर दोनूय वाहनांची समोरासमोर टक्कर जाली. ही टक्कर खुबूच भयानक आशिल्ल्यान बशींतले 20 प्रवाशी सुदैवान वाटावले. मात खूब जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ली आसा. मजगती अपघाता उपरांत लागिल्ल्या उज्यात लासून बशीच्या ड्रायव्हराक मरण आयिल्ल्यान दुख्ख व्यक्त करतात. उज्यात लासून पुराय बस आनी टँकर गोबर जाली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटपात हाडलो खरो, मात तो मेरेन लाशिल्ल्यान ड्रायव्हराक वाटावपाक यश मेळूंक ना. हैदराबादच्या नागुलापल्ली या राष्ट्रीय महामार्ग 44च्या पुलाचेर पावताच कंटेनर ट्रकाच्या कॅबिनात उजो लागून पुराय कंटेनर लासून काबार जालो. सुदैवान उजो लागताच कंटेनर ट्रक ड्रायव्हरान थांबयलो. देखून जिवीत हानी टळ्ळी. मात ह्या कंटेनर ट्रकात खंय नव्यो कोऱ्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो लेगीत लासून गोबर जाल्यो. उजो पालोवपी दळाक उजो आटपात हाडपाक यश आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांणी ह्या संदर्भातली केस नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. अमित शहान आता सरकारा वतीन स्मार्ट बॉर्डर प्रकल्प लॉन्च करपाची घोषणा केल्या. ह्या प्रकल्पांतर्गत देशाची बॉर्डर आता खरपणान बांदतले. देशाची राखण जावपा खातीर तशेंच बेकायदेशीर रितीन देशात प्रवेश करपी आतंकवाद्यांचेर आळो हाडपा खातीर हो प्रकल्प हाडिल्ल्याचें कळटा. हातूंत तांत्रिकीकरणाचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो. देखून येता त्या वर्साक हो प्रकल्प हाडून रीतसर चालीक लायतले अशें कळटा.
देशातल्या जायत्या राज्यांनी तापमान वाढिल्ल्यान फाटल्या 4 दिसांत भारताची वीज मागणी नव्या विक्रमी पावण्यार पावल्याचे सरकारान सांगला। बेरेस्तारा विजेची चडांत मागणी 270.82 गिगावॉट आशिल्ली आणि ताका लागून आदले सगळे विक्रम या नव्या विक्रमान मोडिल्ल्याचे वीज मंत्रालयान कळीत केला। मुंबई अँटी नार्कोटिक सेलान केलेल्या महत्वाच्या कारवाईत लोकमान्य टिळक टर्मिनस कडेन धाड घालून 3.888 किल चरस जप्त केला। या कारवाईत एकल्याक अटक केल्ली आसा। या जप्त केल्ल्या चरसाचे मोल खंय 3.89 कोटी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। फुडलो तपास सुरू आसा। दिसपट्ट्या भायल्या तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारू येता अशें आतां खुद्द दोतोर सांगपाक लागल्यात। हालींसराक तरणाटी पिळगी घरांतलें पौश्टीक जेवण सोडून भायल्या खाणाक प्राधान्य दितात, मात भायले हेच खाण खंयच्या तेलांत रांदतात ते खबर नाशिल्ल्यान ताचे दुश्परिणाम थेट आमच्या भलायकेचेर जातात। ह्या सगळ्या अतिसेवनाक लागून कमी पिरायेचेरूच भुरग्यांचें वजन वाडटा, वा तांकां ल्हान पिरायेचेरूच डायबिटीज सारके भयानक दुयेंस जाता। देखून जिवाची काळजी घेवन घरच्या जेवणाक पसंती दिल्यार फुडाराचो धोको टाळपाक मजत जावं येता। तोंडातल्या बॅक्टेरिया गट भलायकेचेर म्हत्वाचो परिणाम करपाक शकतात आणि लिव्हराच्या दुयेंसांचो धोको आसा काय ना हाचोय अदमास लावपाक मजत करता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला। दर वर्सा 20 लाखां वयर लोकांक एडवान्स क्रॉनिक लिव्हर डिसीजाक लागून मरण येता। लिव्हराचो रोग वाडत वता तसो आतकड्यांनी आणि तोंडातल्या अशा दोनूय मायक्रोबायोम्सान म्हत्वाचे बदल जातात आणि मुखेल म्हळ्यार तोंडातल्या मायक्रोबायोम्सान बदल दुयेंसाच्या सुरवातीच्या फेजींतूच लक्षणां दिसून येतात। देखून लक्षणां दिसून येतकीच रोखडेच दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपाचेर भर दिवपाची गरज आतां म्हत्वाची जाल्ली आसा। शिंयाळ्यांत आमची कात सामकीच ड्राय जाता। ऑयली दवरपाचो यत्न केलो तरी लेगीत आमची कात साप्प ड्राय उरता। देखून अशा परिस्थितीत योग्य तशी कुयदाद घेतली ना जाल्यार कातीक खाज सुट्टा वा ल्हान ल्हान जखमो जावपाक लागतात। मात हीच बारीकशी खाज कॅन्सराची लक्षणां आसूं शकतात अशें आतां उक्ताडार आयला। जर तुमकां जी खाज सुटल्या ती एका सप्तक वा 1 म्हयनोभर उरली जाल्यार ती आडनदर करूं नाकात। रोखडेच दोतोरा कडेन उलोवन सल्लो घेवन उपचार घेवपाचेर भर दियात। ह्या लक्षणांक क्रॉनिक प्लुरायटिस अशेंय म्हणटात खंय।
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो